आयज हांगासर उपासनगर जे आमचे रोडाक लागून एवरीडे आमकां लोकांनी जी ऑब्जेक्शन जी येताली ते लागून पयलां सर हांगासर शॉपां आसा आनी हांगा ऑलरेडी PWD हायवेन ऑलरेडी ते हांगासर काम स्टार्ट केल्लें आसा ताका लागून जायते हांगासर इश्यू जाल्लो ताका लागून आयज आमचे सगळे जे कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसा जावं आमचे नॅशनल हायवे जावं MDR ऑफिसर मागीर आमचे ट्राफीक पुलीस बाकी सगळे वॉटर डिपार्टमेंट हे सगळे डिपार्टमेंटाक आयज आपोवन हांवें मिटींग घेतली आनी ताका इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा जे आमचे लोकांक जो इंटरनल रोड आसा जे आमचे शॉपां आसा आमचे जावं ज्वारी लोक रावता तो लोक आसा बाकीचे आमचे वेलसांव कांसाचे हांगासर हो मेन रोड आसा हो जाता तितले बेगीन तांकां ही सायड जी आसा तो रोड आसा तो एक्सेस आसा ताका ओपन करूंक जाला नाजाल्यार ऑलरेडी हायवे ताका कन्फ्युजन जाता लोक आमचे जे मोटरसायकलिस्ट वा म्हणजे रॉंग सायडीन बी वयता तें जावपाक जायना जेन्ना आमी ट्राफीक पुलिसाकूय सांगलें आनी ताणें आमकां हो प्रॉब्लम कित्याक तो सांगलो ताका लागून जाता ते बेगीन हो रोड आमचो एक्सेस आसा तो ओपन करूंक सांगला आनी दुसरें बाकीचे जे डिपार्टमेंट जे उदकाचे वॉटर डिपार्टमेंट आसा तांकांय आमी सांगलां 3-4 दीस जाले हांगा आमच्या लोकांक हांगासर उदक ना जालें तांकांय आमी इंस्ट्रक्शन सांगलां बाबा जाता जाल्यार पयलीं तुमी लोकांले जे उदकाचे पयलीं हें करा पायपलायन जी सेपरेट शिफ्ट करा आनी ताच्या उपरांत मागीर तुमी काम स्टार्ट करा म्हणून सांगलां तेवूय तांकां ऑलरेडी डॅमेज पायपलायन डॅमेज केल्ली तिवूय ऑलरेडी तांणी काम करून दिल्लें आसा पूण ताका शिफ्टूय करपाक लायलां अशें जायते तांचे आनी प्रॉब्लम आसा कित्याक हांगासर जी शॉपां आसा ती शॉपाक तांकां म्हाका दिसता इतलीं शॉपां आसा तांकां इतलें गिरायकूय जावं भरपूर प्रॉब्लम जातलो कित्याक हो रोड बंद जालो जाल्यार ताका तेवूय सांगलां जाता तितले बेगीन हो रोड आमकां तो एक्सेस दिवचो म्हणून ते रेडी जाल्यार एक्सेस दिवपाक हय ऑलरेडी ते रेडी जाला आनी तेंच्यांनी सांगलेलें आसा तो एक्सेस आमी जाता तितले बेगीन तो एक्सेस दिवपाक ते तयारी करता म्हणून सगळ्यात पयलीं तर हांव MLA सराक थँक्यू म्हणटा त्यांनी आमचो प्रॉब्लम आयकलो आणि एक मिटींग घेतली सगळ्या ऑथॉरिटीक आपयलो आणि आमकां एक बऱ्या पद्दतीन आयज ओरली त्यांनी सोल्युशन दिला आणि सांगला की हो रोड कंप्लिटली बंद जावचो ना तो चालू उरतलो आमची एकूच मागणी आहा की बेगिनात बेगीन जावचें आणि हो मॅपार लिगली येवचो इलिगली बेश्टो करून दिला म्हणून तशें नाका तो मॅपार येवपाक जाय बरो टार रोड आमकां जाय हीच आमची एक रिक्वेस्ट आसा थँक्यू सर पूण सर्वीस रोड आसचो काय कितें आसूं कित्याक हांगा बशी वयता ना सर्वीस रोडूच आसतो कित्याक जर हो बस स्टँड जर शिफ्ट जालो आनी थंय गेलो जाल्यार मागीर जे मेन मार्केट आहा तेवूय शिफ्ट जातलें आनी येवपाक वचपाक एक्सेस जाय जर तो मेळना जाल्यार हे सगळे शॉप्स आसा तांकां इश्यू जातलो आयज ऑलरेडी तेंचे बिझनस ऑलरेडी कॉलेप्स जाल्ले आसा इन फ्युचर ते बंद जाले जाल्यार हे सगळे आसा ते काबार जातले went on that misguided opinion that this road was also part of that national highway, which was not. This is an ODR road and national highway is behind, and whatever that land which was originally plus additionally was acquired was along that other road, not here. So here they are basically encroached out into this and stopped this. It's quite fortunate that MLA also intervened so that the rights of the people are and as Rokozin has explained, the legality of this building and everything was in question otherwise. Sir, but does the NHAI have jurisdiction on this road? Does the NHAI Highway Authority have jurisdiction on this road? No, NHAI didn't have any title on this road. This was a PWD ODR. Whole issue has been telling about this last 2-3 days. There's not much to be done. Our ex-PWD chief engineer is here. He is a retired chief engineer. How MDR can be cut? That is the question. The main question is who has allowed to cut and where is PWD? PWD has never seen this last 2 months. When we inquired at that time, somebody said it is temporary, just 1 month or 2 months, but it looks it is not temporary, it is permanent. PWD has not seen MDR has been cut. So that is the main district. And if this road is closed, all these people up to Zwari are going to suffer. सडनली त्यांच्यानी रोड बंद केला आता ते चालू करता म्हणटा आर यू हॅपी आमी आतां सॅटिस्फायड कितें जालां तेणी सरा सांगलां ते भाशेन वी आर सॅटिस्फायड की तेणी सांगलां आमी सगळे सरान कितें मांडलां ते कडेन ते भाशेन आमी करून दिताय सो ते भाशेन करून दिला तर आमकां कांय प्रॉब्लेम ना आनी अदर थिंग्स सर वेरीफाय करतलो ते कितें करून दिताय ते कित्याक तेणी आजून पासून तांचो प्लॅन सबमीट केल्लो दॅट इज फर्स्ट थिंग ते आमी देखून आमी ते कडेन सरा तर तेणी सप्लाय केलें ना तो आमी हाल्यार तेंचे कडेन RTIचे सगळे डिटेल्स मागतले
सडन रोड एक्झिस्टिंग रोड क्लोज केलो पळय तेन्ना तुमकां कोणाक काय नोटिफिकेशन काय इन्फॉर्मेशन कांयच ना कोणा ना सर कोणा कळयलें ना इवन MLA हॉनरेबल MLA आहा तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सी काम कोताय ताका कळयलें ना पंचायताक कळयलें ना कित्याक हांवें आतां पंचायताक खबर काडल्या बरें हिंगा तो व्हडा पंच रावता ताकाय खबर ना म्हळ्यार कोणा कळय नासून ते रात्या बी तो काम करता दॅट मिन्स ते समज आमची ओन प्रॉपर्टी हायवेक जेन्ना तुमी कन्फ्रंट केलें तेन्ना ते कितें सांगपाक लागले तुमकां कितें काम करता म्हणटाले सर ते आमी जेन्ना सरान तांकां हें घेयलें अपॉयंटमेंट घेयलो तेंगे ऑफिसान डायरेक्टर उलोवपाक तयार ना तेंचो कॉन्ट्रॅक्टर हांव पण दाखयता सगलें कॉन्ट्रॅक्टर इज नॉट ए इंजिनियर हांव म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्टर तो इंजिनियर न्हू तो हांव पण एक्सप्लेन करता सगलें नाकतें कितें ताका लागून आमी सांगिल्लें सराक की आमकां तेगेलें कांय आयकपा नाका आनी हांव सरा कडच्यान जायती म्हायती घेयली कित्याक आय एम नॉट ए टॅक्निकल हांव पोतूनय सांगता आनी म्हाका जायती म्हायती आहा कित्याक एज अ सिनियर सिटीजन रोड करता तेन्ना ते तो हायवे करता तेन्ना इवन हांवें देखून थिंगा थोडें काम घेयल्लें सप्लाय करपाक ते आतां सांगताय की बिहारून केलां हें केलां तो जायते ते फोट माताय सो आमी ते हांडा RTIचे सगळे डॉक्युमेंट्स तांकां मागून आमी लोकांक तुमकां पब्लिकली दाखयतले MDR रोड ODR रोड वाय डीड द हायवे क्लोज एन एक्झिस्टिंग रोड कितें जालां सर आतां तुका सांगपाचें म्हळ्यार पयले सुवातेक हे 2-3 दीस ही बोर्ड चलता हे रोडा लागून आनी हॉनरेबल MLA काळजांतान ते बोरकर म्हणटा तेणें काल आमचें रिप्रेझेंटेशन पावता तेणें सगल्यांक आपल्याच्या ऑफिसान आपयन हाडलें PWD वॉटर सगळे आनी आय एम नॉट ए टॅक्निकल पर्सन आनी म्हाका दिसलें की आमच्या गांवांत मिस्टर जोकीमपुरीम हू इज ए रिटायर्ड एंड सिनियर PWD ऑफिसर आनी आज तेणी सांगलां तेज्यो सायनो आहाय हे रोडांचेर कितें करपाक एक्वायर करपाक बींग ही इज ए ऑफिसर आनी ताका हाडला ही सेयींग दॅट काल आमकां तेमचे जे NHAI पळय आहा तेंचो आमकां कांय सॅटिस्फॅक्शन हें मेळनासलें रिप्लाय मेळनासलो जेन्ना हांव सराको उलयलो सरान सांगिल्लें म्हाका दीस इज नॉट MDR रोड दीस इज ODR रोड ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड आनी हे हेजेर तांकां कांय म्हायती नासली आज सरान तांकां एक्सप्लेन करून सांगिलां दीस इज नॉट MDR रोड आनी दुसरें आज तरी आमी पळयलां ही सगळीं शॉपां आनी हे सगळे इस्टाब्लिशमेंट आहा ते हे रोडाचेर तांकां NOC मेळ्ळे